Sige सांगतो या लावा काय काय सांग काय काय सांग फोन करतो लाईव्ह सोडा सोटा लावे त्याच्या फोन कर चालेल फोन चाललो गेले गेले सर तुम्ही आता बोलून आले जवळ मेमोरेंडम आहे त्या 2-4 दिसांक ज्यो देशान घडना घडल्यो की जे नॉर्मल स्टुडंट्स खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन अफिलिएटेड नाशिल्ले ज्या तरेन देशान नीट आणि वेगळ्या वेगळ्या पब्लिक एग्जामिनेशनाच्यो पेपर लीक जाले जवळ जवळ 152 पेपर्स गेल्या 10 वर्सांक लीक जाले मोदी सरकार सत्तेर येतकर आनीक तातूंतल्यान जवळ जवळ 9 करोड स्टुडंट्सांक ताचो इफेक्ट जाल्लो आसा 25 भुरग्यांनी आत्महत्या केल्ली आसा आनीक 152 पेपर लीक जावन सुद्दां एक सुद्दां कन्विक्शन जायना म्हणजे कोणाकूच पनिशमेंट मेळना सो हाचेर आमच्या पार्टीचो लिडर राहुल गांधी हाणें देशव्यापी आंदोलन सुरू केल्लें की हितून ट्रान्सपरन्सी येवची एग्जाम जे कंडक्ट करतात तांचेर तांची क्रेडिबिलिटी भुरग्यांक कडेन आसची जांकां भुरग्यांक दिसचें की आमी एग्जाम आन्सर करतात ते आमकां त्या कश्टाचे न्याय मेळटले सो हें करून राहुल गांधीन एक आंदोलन छेडलेलें आनी तेणें वेगळे वेगळे विजिटूय केल्ले सो तें करता आसतनाच पयर हेचेर कोणूच जबाबदारी घेना ना प्रायम मिनिस्टर घेना ना होम मिनिस्टर घेना ना आमचो HRD मिनिस्टर घेना आनी कोणेच जबाबदारी घेवन राजिनामोय दिल्लो नाशिल्ले कारणान देशांतले भुरगे चवताळून तेणी एक आंदोलन सुरू केलें एक बरी सिस्टम एड्युकेशन येवची म्हणून आनी त्या भुरग्यांचे आयकोन घेवपाचे सांडून तेंचेर जो अन्याय जाला त्या अन्याया विरुद्ध आवाज काडटात म्हणून तेंचेर लाठीचार्ज करप तांकां मारप तांकां तेजे नंतर हॉस्पिटलांक थोडे सिरियसली थोडे उरले आनी तेंचेर वयल्यान FIR घातल्यो सो हेजे खातीर राहुल गांधी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हेणें काल पंतप्रधानाच्या घराच्या मुखार आंदोलन केले प्रोटेस्ट केले मागणी करपाक की पार्लमेंटान हाचेर फूल फ्लॅज डिस्कशन जावपाक जाय आनी हेजे मुखार एक बरी सिस्टम येवपाक जाय ज्या सिस्टमांतल्यान भुरग्यांक तेजेर विश्वास येतलो आनी थंय पेपर लीक जावचे ना अशी एक फूल प्रूफ एड्युकेशन सिस्टमा भितर ट्रान्सफॉर्मेशनचेर चर्चा जावची आनी त्या चर्चेंतल्यान एक देशा मुखार एक बरें सोल्युशन मेळचें हाची मागणी आमचे लिडर राहुल गांधीजी खरगेजी सगळे करीत आसतनाय थंय कांयच निष्पन्न जायना आनी त्या हेचेर काल तेका ज्या तरेन आमच्या लिडर राहुल गांधीजी तेका इवन ब्लिडींग जातालें काल ज्या तरेन तेका उबारून पुलिसांनी डिटेन केलो आनी व्हरोन दवरलो बाकीच्या लिडरां बरोबर हेचोय निशेध करपा खातीर आमी काल गव्हर्नराक मेळपा आयिल्ले राती पूण आमकां पुलिसांनी थंय हाडून आमकां गव्हर्नरा कडेन मेळपा दिली ना सो आयज आमकां 11 तेणी अपॉइंटमेंट दिल्ले आयज आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ह्या मेमोरंडमाक आमी पयलीं म्हणजे निशेध केल्लो आसा राहुल गांधीजीक आनी बाकीचे लिडरां ज्या तरेन ह्युमिलेट करून ते अरेस्ट करून व्हेलो त्याच बरोबर आमचे जे केंद्रीय HRD मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजिनामा दिवपाची गरज आसा ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो तांकां इनह्युमन तरिकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे टियर गॅस लाठीचार्ज हे सगळे करून तांकां इंजर्ड करून वयले सो हेजी पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शहान घेवन तेजो राजिनामा मागपाची मागणी त्याच बरोबर जे भुरग्यांचेर हल्लो करपाक जे जे पुलीस एजन्सी रिस्पॉन्सिबल आसात तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय ज्या भुरग्यांचेर पिसफूल प्रोटेस्ट करताले त्यांचेर क्रिमिनल केसीस घालून तांकां थोड्यांक अरेस्टूय केल्ले आसा थोड्यांचेर FIR रजिस्टर केल्ले आसा त्यो इमिजिएटली विथड्रॉ करपाच्यो आनीक फूल
डिबेट आणि डिस्कशन लोकसभेक आणि राज्यसभेक ह्या विशयाचेर जावचें आणि देशा मुखार हेजेर एक बरें सोल्युशन येवचें, एक बरी एड्युकेशन सिस्टम येवची हेची मागणी करपाची आमी निवेदन राज्यपालाक दिलां. जो राज्यपाल इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंट, ही इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो त्याचे मार्फत आमी राष्ट्रपतीक आणि केंद्रीय सरकाराक, केंद्र सरकाराक हे निवेदन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी ते फॉरवर्ड करात. आणि पंतप्रधानान एक लिडर ऑफ ओपोजिशनाक अशे तरेचे ट्रीटमेंट दिलो पुलिसां तर्फे, म्हणून पंतप्रधानान आमच्या सगळे जे लिडर राहुल गांधीचे धरून ताची माफी मागची आणि अशें खंयच्याच लिडर ऑफ ओपोजिशनाक ट्रीट हेजे मुखार करचो न्ही ही आयज आमी मागणी केल्ली आसा. गव्हर्नराक सांगला तो इंटरव्हेन जा आणि केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती कडेन आमची ह्यो मागणी पावय. तुम्ही जाणात ते सगळे जंतर मंतर प्रोटेस्ट जाल्लो ते फकत भुरगीं आनी स्टुडंट्स नाशिल्ले, दुसरे लोक पासून घुसून आशिल्ले थिंगा. म्हाका व्हिडिओ पावले, तुम्ही पळयले एक ट्रक काडलेलो फातर घेवन पयले राती आशिल्ले थिंगा आनी एक गाडी चेपलो ती अशी मोडलो गाडी दवरल्या, मागीर लोकांक भुरग्यांक ब्लेम करपाक ते फातर यूज करपाक उडोवपाक. व्हिडिओ हांवें पळयलो तो दिसता थिंगा ते पुलीस फातर मारतात म्हूण लोकांचे भुरग्यांचे. तूं चिंत, पुलीस फातर मारतात ते मागीर म्हणटले भुरग्यांनी फातर मारला म्हूण स्टुडंट्सांनी. सेकंड, आनीक एक व्हिडिओ आसा की प्लेन क्लोज मनीस ते पुलीस पासून दिसनात, मोठे पोटाचे असले भुरगे अशे ते दांडे घेवन भोंवतात, लाठी घेवन भोंवतात. हे कित्याक? हे कोण? आनी पुलिसी फुडें रावन ते लाठी घेवन आसतात थिंगा. आतां हे कितें चलता देशान? तुमकां उगडास आहा, काल राती हांवें सांगलोले हिटलराचे हे रेपिटेशन. हिटलरा टायमान एक SA म्हूण आशिल्ले ग्रूप तेजो, इट वॉज एन अनऑफिशियल ग्रूप ऑफ नाझी. केन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना ते घुसताले, ते ऑपोजिशन कोत्ताले प्रोटेस्ट, तांकां मारताले, फातरान मारताले, बोड्यान मारताले आनी झगडी कोत्ताले. दे वर स्ट्रीट फायटर्स. असले ते हाडले हांकां भितर हे प्रोटेस्टा फोडपाक. चिंतू, स्ट्रीट फायटर्स in Nazi Germany, disrupting protesters. These people, plain clothes, clearly not policemen, wielding lathi in front of policemen and hitting the children. This is clear parallel. आणि SS म्हूण आशिल्लो, सिक्रेट सर्व्हिस म्हणटात आमी नाझीचे, ते सगळे तुगे खबर काडटाले, तुगे सगळे तुजे फाटल्यान येताले. आतां फकत हे भायले लोकांक आडून घुसोवन ते प्रोटेस्ट डिसरप्ट करपा. इवन पीसफूल प्रोटेस्ट तुम्ही जाणात, केन्ना पीसफूल प्रोटेस्ट आमचे काँग्रेस पक्षाचे पीसफूल प्रोटेस्ट एक घुसतात भितर, फातर मारतात आनी डिसरप्ट करतात. हे तेंगे आर्ट, हे तेंगे कला. आमचे लोकांचे एंगर करपाक, पब्लीक लोकांचे आमी डिस्टर्बन्स केला अशें करून करपाक ते तेंचो कला आसा. आतां तिसरें कितें, लोक कितें मागता, भुरगीं कितें मागतात, एक बरो एड्युकेशन सिस्टम. आणि केन्ना असले घोटाला जाला तेन्ना, इवन एक रेल्वे एक्सिडेंट जाला तेन्ना आमचे काँग्रेस मंत्री रिजायन जाला. बॉम्बे अटॅक जालो तेन्ना आमचो होम मिनिस्टर रिजायन जाला. तो गेल ना थिंगा गन घेवन, तो गेल ना थिंगा एक टेररिस्ट हाडपाक. तो डायरेक्टली काय, इट इज मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी. आनी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाणे हो मिनिस्टरान रिजायन जावपाक जाय. आतां तुमी पळय, फाटी हिंगा मोर्जी केस जाली ती, ते पुलीस ते आदोगादा मारलो तो, आनी कितें जाला, सांगला की दीस पुलीस स्टेशन मस्ट नॉट बी इन्व्हेस्टिगेटिंग दीस ऑफेन्स. हायकोर्टान सांगला. सो आतां तूं आहा जाल्यार इन चार्ज ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आनी तूं एक स्टेटमेंट करना, तूं एक स्टेटमेंट कंडेम करना, तूं कांय करना, ओग्गो लिपून आहा. लोकांचे मनान कितें आसा? कित्याक तूं सुपरवायज करता पळोवपाक की तुगे नांव येशना, तुगे नांव प्रोटेक्ट जातलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाले तेश कोन हिंगा, नांव येताले भायर, चेपयताले. देखून हें सगळें पळोवन आमचे रिक्वेस्ट आशिल्ले, गिरीश बाबान गव्हर्नराक सांगला
हें आहा तेन्ना हें देशाक बरें न्ही म्हूण आनी तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्युटी टू कन्वे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट that Dharmendra Pradhan must resign. Also, Home Minister Amit Shah has to accept responsibility for the attack on the children which was done 2 days back. Brutal assault. It was not just an assault. बरें थोडे पाटी कितें जाता दुखोलता क्रावड वाडटा देखून तुमी पुश करतात एक रिस्ट्रेंट आसूं जाय आनी कोणी पुलीस तुमी पळयले पासून तिरंगा आसलो थिंगा पुलीस कितकोन तिरंगा पासून इन्सल्ट करता म्हणून हांकां केअर ना सो हांव कितें चिंतितां आनी आमी सगळ्यांनी गव्हर्नराक सांगलां की तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता एज अ ड्युटी एज अ रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुवें आतां हें आमचें शिकोवन हें फुडें दिवपाचें आनी एक्शन आमी डिमांड करता इवन अ डिबेट इन पार्लिमेंट तुका एक जाता आमगे MP आमगे रेप्रेझेंटेटिव्ह आहात पार्लिमेंटान एक डिबरपाक कित्याक भितात हिंगा गोंय पासून तुम्ही जाणात केन्ना वेट करून गेले जाल्यार असेंब्ली अर्जन करतात असेंब्ली 2 दिसाचे दवरतात आमकां टायम मेळना पॉयंट काडून गेले जाल्यार रिक्वेस्ट केल्यार BSc म्हणटात बिझनेस एडवायझरी कमिटी डिजलाव करता आमकां प्रोटेस्ट करून पडटा हे कित्याक भितात एक पाटी तूं पावर येयलो आनी तकलेन वयता हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां आयज ते भुरग्यांक जाला आयज ते लोक दिल्ली जाला फाल्यां तुमकां जावतले घराक हांव एक वॉर्निंग दिता आयज तुम घरा बसून तुमी चिंतले हें म्हाका कित्याक पडला म्हूण फुडें चिंतात तुमी आयज जॉब्स तुगे एड्युकेशन तूं इतलें शिकला तुगे आवयन बापूयन इतले पयशे मोडले आनी तुमकां पयशे दिवपा जाय जाल्यार तुका जॉब्स मेळपाक तुगे पयशे दिले जाल्यार तुका पासींग करपाक तुका बरे मार्क्स मेळपाक तुगे फ्युचर कितें कोणाको जायना ते फारीक करपाक तुमी काबार जातले देखून हो टायम भुरग्यांचो तरण्याचो भायर सरपाक आनी हे टायम तो ह्या सरकारा पासून दाखोवपाक भायर उडोवपाचो आज गिरीश बाबान आणि आमचे काल्लोश बाबान तुमकां डिटेल सांगल्या की कितें मागण्यो आमी गव्हर्नरा फुडल्यान दवरल्या हे रिप्रेझेंटेशनान आमी गव्हर्नर हो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी असलेल्या कारणान कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान बसता पळय त्योच मागण्यो आमी ते रिप्रेझेंटेशनान घाल्या आनी आमचो विश्वास आसा की गव्हर्नर जी आपली कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती एनफोर्स करतलो आनी आमच्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तशेंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे मुखार दवरतलो आतां डिटेलान तुमकां गिरीश बाबानूय सांगलें ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो 5 आमच्यो मागण्यो आसा आनी चित्र विज्युअल्स फोटोज आमी सगळ्यांनी नॅशनल मिडियाचेर लोकल मिडियाचेर सोशल मिडियाचेर पळयल्या कशी वुमन प्रोटेस्टर्स वुमन स्टुडंट्स गर्ल स्टुडंट्सांक लिटरली थोडे इन सिव्हिल क्लोथ्सान आसलेल्यांनी मॉलेस्ट केल्या युनिफॉर्मान आसलेल्या थोड्या पुलिसांनी प्रायवेट पार्ट्साचेर तांच्या कशे दाणे मारले आनी हात घाल्या हें क्लियरली दिसला जाल्यार म्हाका दिसता आज देशान ही एक विचित्र तरेची परिस्थिती निर्माण केल्या काल्लोश बाबान सांगलेले प्रमाणे हिस्ट्री जर कोण बारीक मातशी चॅक करशात हिटलराचे नाझीन SS म्हणून आसले ताणें जे सांगला हांगा फक्त डिफरन्स इतलेच आसा की आमचो देशाचो प्रधानमंत्री आसा हो एक दुसरो इतिहासान ताचें नांव बरयल्लें वतलें की डिक्टेटर जातलो हो हिटलराचो बापूय जातलो आनी तांचे RSS आहा ते SSक फक्त एक R लागला एक्स्ट्रा आनी तांचे RSS आसा जाल्यार अशा पद्दतीन जे आज देशान वातावरण चल्लां की हिटलर SS वापरतालो ऑपोजीट कोण प्रश्न विचारताले कोण निशेध करताले कोण प्रोटेस्ट करताले तांकां मारताले तांकां अटॅक करताले सेम चित्र जे वर्ल्ड वॉर सेकंड जावचे पयलीं जर्मनीन निर्माण जाल्लें तें चित्र आज आमकां दुर्दैवान इंडियेक पळोवपाक मेळटा की RSSचे गुंड जे लाठी तांचे शाखेन बेगीन चलोवपाचे ट्रेनिंग सदांच आमी सगळ्यांनी पळयल्या जे लाठी घेवन पुलिसाचे मुखार पुलीस आसतना सिव्हील कपड्यांनी स्टुडंट्सांक आनी युथांक बडयताले आनी युथ कितें मागताले युथ तुमचे कडेन कितें बंगले प्रॉपर्टी पयशे अब्जांनी कोट्यांनी रुपया मागताले कांय मागनासले एक बरो एज्युकेशन सिस्टम दिवचो म्हणून मागताले जे लोकां खातीर जो सिस्टमान पेपर लीक जाल्या तांचेर एक्शन जावन मिनिस्टराचो राजिनामो मागतालो कित्याक अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती नेसेसरी आसता नाजाल्यार सिस्टम काबार जाता आतां गोंयान आमी कालची परिस्थिती पळयल्या की आज सत्तेचो माज आनी उन्माद BJPचे लिडरांक इतलो तकलेक मारला की BJPचो स्टेट वायस प्रेसिडेंट एक्स MP नरेन सावयकार जो आज टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जे पेन्शन मेळटा ताजेर जगता तो पयर आपल्या हक्का खातीर आसलेले गोंयचे युवक जे असले आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्ले तांकां तो टर्मायट म्हणटा
म्हणल्यार तुमी चिता आनी चल हांव समजूंक शकता एक ताणें सत्तेचे मस्तेन केलें म्हणून, जाल्यार जेन्ना सगळ्यांची अपेक्षा आसा की पार्टीन बीजेपीचे चूक मागची, ती चूक मागपाचें सांडून ताजे वयल्यान आमी पळयला बीजेपीचे एक्स MLA तांचे सोशल मिडियाचे हेड ह्यो गजाली जस्टिफाय करता. आनी सगळ्यान शॉकिंग गजाल म्हणल्यार आतां आमच्या लक्षान आयला की काल दिल्ली जाल्ल्या प्रोटेस्टा खातीर खंय आज बीजेपीचो प्रेसिडेंट दामू नायकान बीजेपीचे कॅडराक बीजेपी ऑफिसा सकयल जमा जावपाक रावल्या काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक. हांव दामू बाबाक अपील करतां की ताणें प्रोटेस्ट करचो. प्रोटेस्ट कित्या खातीर करचो? जे भुरग्यांनी सुसायड केल्या हे पेपर लीक जाल्या म्हणून ताजे विरोधान प्रोटेस्ट करचो. हो HRD मिनिस्टर रिजायन जायना म्हणून ताणें प्रोटेस्ट करचो. अमित शहाच्या पुलिसान जे स्टुडंट्साचेर हल्लो केला, तकल्यो फोडल्या, मॉलेस्ट केल्या भुरग्यांक, ते अमित शहा राजिनामो दिना म्हणून प्रोटेस्ट करचो. जे प्रधानमंत्री ताजे अंडर हें सगळें चल्लां आनी तो आज मौन बाबा जाला, ताचे तोंडाक कुलूप आसा, ते प्रधानमंत्रीन माफी मागिना म्हणून ताणें राजिनामो ताणें प्रोटेस्ट करचो. आनी निमाणो पार्लमेंटान जे जाग्यार आमी गोंयानूय तें चित्र पळयलां कशें कर्टेल करता असेंब्ली सेशन ते, आनी आमदारांक आनी ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाचो प्रयत्न करता. सेम पार्लमेंटान जाता इतलो सिरियस मुद्द्याचेर डिबेट घेवपाक हे सरकार तयार जायना, स्पीकर तयार जायना. हे गजालीचेर दामू नायकान प्रोटेस्ट करचो. हे जाले देशाचे मुद्दे. आनी गोंयचे जे आसा लँड कन्वर्शन, हिल कटिंग्स, लँड ग्रॅबिंग, भ्रष्टाचार, कॅश फॉर जॉब हे मुद्द्याचेर दामू नायकान प्रोटेस्ट करतो जाल्यार आमी ताचें अभिनंदन करतले आसले. पण आज तांची जर गत पळयत जाल्यार कळटा विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटा ती. बीजेपीचे लोक तकलेन पडले लिडर आनी ते आज जे लोक, जे भुरगे, जे यूथ, जे स्टुडंट आमचे देशाचो फ्युचर आसा तांचो मुद्दो उठोवचे सांडून तांचे मुद्दो कोण उठयता आनी तांचे प्रश्न कोण सरकाराक विचारता तांचे विरोधान प्रोटेस्ट करपाक लागल्या. जाल्यार हे लोकांनी पळोवचें. आमी ऑपोजिशन म्हणून सदांच गोंयच्या लोकां बरोबर, युथा बरोबर, स्टुडंट्सां बरोबर आसतले. आमचे कडेन जितलें जाता तितलें आमी करतले. आमी कालूय सांगलेलें तांच्यांनी चूक मागची म्हणून. आज जबाबदारी गोंयकाराची आसा, युथाची आसा, स्टुडंट्साची आसा. तांच्यांनी आज मोठ्या प्रमाणान भायर सरपाची गरज आसा आनी हे सरकाराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. तुम्ही बीजेपीकडे चूक मागितली. एक मिनिट घटनेवर या सरकाराची वागणूक पळयली जायत तर अशें दिसता की सरकाराक ह्या भुरग्यांचें पळोवन गेलें ना. कितलेशाच भुरग्यांनी निराश जावन आत्महत्या केली. तांकां तांचें पळोवन गेलें ना, तांचे वायटूय दिसना, ताजे इन्क्वायरी ना. आनी हो पेपर जो लीक जालो ताजेरय इन्क्वायरी ना. खरें म्हळ्यार तांणी इन्क्वायरी करून जे कोण जापसालदार आसात ह्या घटनेक तांकां शिक्षा दिवपाक जाय आशिल्ली, पूण ते दिवना. कारण ते सगळेच तातूंत शामील आसात. हें काम करून घेवपाक ते सगळे शामील आसात. तांचे बिंग फुट्टलें हें तांकां खबर आसा इन्क्वायरी केली जाल्यार, पूण ताजे इन्क्वायरी ना. आमचे लिडर बाब राहुल गांधी आनी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी पार्लमेंटात ह्या विशयाचेर भासाभास जावची म्हणून मागली. ती भासाभास ही ते करपाक तयार ना. हाजेरान कळटा खंय तरी हे लोक, राजकीय लोक तातूंत शामील आसात किंवा तांच्या लोकांचेर कितें तरी फावोर जाल्यात ते भायर येतले. म्हणजे भिवून ह्या जे इन्क्वायरी करपाक तयार ना. आमी सदांच ह्या भुरग्यां बरोबर आसतले. कारण हो जो सरकार आसा हो बहुजन समाज विरोधी हो सरकार. तांकां मागशिल्ले लोक, सकयल्ल्या समाजाचे लोक शिकून वयर सरले नाका. हे पेपर घेतात खरे, पूण आपल्याक जाय तांकां हे पेपर दितात आनी तांकां पास करून घेतात आनी आपल्या लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न करतात. हो असो जातीयवादी सरकार जावन आसा. आमी मागतात अजुनूय वेळ गेलो ना. ह्या तो कोण शिक्षा मंत्री आसा प्रधान, ताणें राजिनामो दिवचो, ताची जापसालदारकी घेवची आनी एक बरी देख ह्या देशा मुखार दवरची अशें आमी तांचे लागीं मागतात. सर चित्तूनच हो केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या कुड्डो भेड्डो आणि इनसेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स यूथ जाला. तांकां मातूय पडून गेले ना युवकांच्या फ्युचराची. आमकां आमचे जे मागणी आशिल्ली आमचे ते बाब आमचे प्रेसिडेंटान बाब गिरीश चोडणकर आणि आमचे आदोगाद बाब कालोस ताणें बऱ्या भशेन सांगला. पण हांव एकूच म्हणटा की हो इवन गोंयचो एज्युकेशन मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर जावना ताणें तुवें विचारले तुझ्या केंद्र सरकाराक की पेपर बाबा लीक जाले, भुरग्यांनी गोंयांत सुद्दां जीव दिला हे फेल्ड एज्युकेशन सिस्टमा खातीर. तुवें एक प्रश्न तरी केला तुझ्या सरकाराक का त्यांच्या बरोबर हातान हात धरून हसत रावलो? वॉट हॅव यू डन? आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर, वॉट हॅव यू डन? आणि
आमचे प्रोटेस्ट सुद्धा जाता आणि प्रोटेस्टार आमचे भुरग्यांचेर सुद्धा हल्लो जाता हमलो जाता. आय डोंट ब्लेम गोवा पुलीस आसा सक्षम. दे आर वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी गव्हर्मेंट आणि ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता आणि त्या खातीर आमचे काल भुरगे सुद्धा इंजर्ड जाले. म्हाज्या गळ्यार हात धरलो. हांव तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता की तुमी होच फोर्स जो आहा पळय बीजेपीक स्पेशली तुमी यू चॅनलायज दीस इन कॅचिंग हार्डकोर क्रिमिनल्स. क्रायम रेट कमी करा गोंयान. हेच आमचेर जो फोर्स घातलो पळय आतां सुद्धा आमी 5 जाण डेलिगेशन येताले हांगा 100 पुलीस आहा. कित्याक रे ही? अरे युटिलायज देम. हे धाडा नॉर्थ गोवा बी खंय खंय चालू आहा पळय ड्रग्स हे ते चालू आहा. क्रायम रेट आमची वाट लागल्या गोंयान. थंय धाडा पुलिसांक. आमकां 5 जाणांक भितर हे करपाक तुमी पुलीस इतले 100 पुलीस दवरता. सो हो जो सरकार आसा केंद्राचो सरकार आणि राज्याचो सरकार हो डबल इंजिन मिसफायर्ड. तेंचे काय इंजिन चलना. तेंचे विदाउट इंजिन सरकार चलता. दे आर ट्रायंग टू डू दिस डिक्टेटरशिप गव्हर्नमेंट. हेजो आमी युवक सगळे निषेध करता आणि निषेध करत रावतले. आमी गोंयभर जे बाकीचे नॉर्मल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन सुद्धा जे प्रोटेस्ट करता तांकांय आमी सगळे शामील जातले. आमी सगळ्यांक सपोर्ट करतले आणि हो युवकाचो विशय आमी बंद करपाना टील आर डिमांड्स आर मेट विच आर टोल्ड बाय आवर प्रेसिडेंट. हय आमी अपॉलॉजी मागिल्ली काल आणि इमिजिएटली आमी प्रेस घेतकीच सुनील बाबू आशिल्लो की आमी अपॉलॉजायज करपाना म्हणून वायटी आणि कॉक्रोच एकूच म्हणून हेंचे आणि सगळ्यांचे काम एकूच म्हणटात ते. तांकांय सांगता तुमचे दोगांचे खावपाचें काम आमी टर्मायट खाता मरे. तुम्ही तशेंच तुम्ही देश खाला गोंय खाला आणि गोंयची जमिनी खाला. गोंय विकून काडला. तुम्ही खरे टर्मायट म्हणटा ते तुम्ही. कीड वायटी म्हणटा पळय लागला पळय गोंया आणि देशाक ही बीजेपी. हे तुम्ही आमकां काबार. आणि तशेंच सिद्धार्थ बाबाकूय म्हणटा तूं वायटी म्हणटा मरे आमकां खावपाचें. आमचे थोडे कितें तरी खंय तरी लॅम्प बी घातले आसता पुलाचेर. 2 लाखाचे 20 लाख 2 कोटी कितें लॅम्प केला पोल CCTV कितें केला. सो ते तेका टॉपिक सारको तेका खावपाचो कितें आसता पळय त्या टर्मायटाचो तो तेका सारको चड बरो कळटलो. तेका खबर आसतलें तें. सो म्हणून सिद्धार्थ बाबाक एकूच म्हणटा डोंट इन्सल्ट द यूथ ऑफ दीस कंट्री एंड दीस स्टेट. यूथ तुमकां दाखयतले कितें आहा तें. आमी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आमी अक्रॉस पार्टीला आमी पक्षाचे हेजे ना कोण भुरगे आसा जे स्टुडंट्स आसा जे पयर सुद्धा जाला ते जे प्रोटेस्ट करतले तांकां आमी सपोर्ट दितले. आमच्या बरोबर आसा गिरीश बाबा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले. सर आयज तुमी गव्हर्नराक आतां मेळून आयिल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं कालूय आयिल्ले तुमी. गव्हर्नरा कडल्यान रिस्पॉन्स सगळ्यान पयलीं कसो आशिल्लो कारण हो खूब सेन्सिटीव मुद्दो आसा आणि गव्हर्नर अशेंच ग्राउंड लेवलावयल्यान काम करून आयिल्ले अशे एक व्यक्ती आसा. कितें आशिल्लो रिस्पॉन्स? गव्हर्नर म्हणटा आपूण ते पयलीं तुमचो मेमोरंडम पयलीं स्टडी करतलो. आपूण कन्विन्स जातलो आणि आपूण कन्विन्स जातकच तो आपूण केंद्र आणि राष्ट्रपतीक फॉरवर्ड करतलो. पूण ह्या मुद्द्याचेर म्हाका तेंच्यांनी आयकलां आसतलें नॅशनल मिडिया वयल्यान किंवा बाकीच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान. सो ते से आशिल्लो ह्या मुद्द्याचेर तुमचे कडेन कितें उलयले ते एक्झॅक्टली? तो आपलो से भितर कितें आसा तो आमकां सांगपाना न्ही. पूण तेका सगळें खबर आसा. देशांक कितें खबर आसा. आमी राती मोर्चा घेवन हांगा राजभवनाचेर आयिल्ले तेंय खबर आसा. आनी तेणें आमकां रातीच सांगलें की फाल्यां सकाळीं येयात म्हणून. आनी आयज ते सकाळीं आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आमदार काल्लूस बाबा कडेन रकाद धाडून आमकां 11 तेणी आपोवन घेतले. सो पयलीं म्हळ्यार तुमचो अप्रोच आशिल्लो कारण मिटींग म्हाका दिसता खूब कमी वेळाची आशिल्ली. तुमी बरेच टायमार पाविल्ले आसा. सो हे मिटींगेचो क्रक्स लास्टाक जर तुमी पळयलो आख्खो कारण खूब इम्पॉर्टंट मिटींग आशिल्ली. तुमी वचून गव्हर्नराक दिवप हे मेमोरंडम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मिटींग आशिल्ली. क्रक्स जर पळयलो आनी जर आउटकम आसा कितें? आमकां गव्हर्नराक मेळपाक गव्हर्नराचो असो डायरेक्ट रोल ना. पूण दिस गव्हर्नर ही रिप्रेझेंट्स द कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स म्हणजे आमचो युनियन गव्हर्नमेंट आसा तेका तो रिप्रेझेंट करता. तेंचो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनीक राष्ट्रपती. सो राष्ट्रपतीचो तो एक इज अ एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हो त्यांचो एक माध्यम आसता गव्हर्नर. सो आमी थ्रू गव्हर्नर हे रिप्रेझेंटेशन आमी केंद्र सरकाराक आनी राष्ट्रपतीक धाडलेलें आसा विथ अवर ऑल द डिमांड्स. जशें तुमी म्हळें की गव्हर्नमेंट इज इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स द यूथ आणि जे कितें जालें ताचेर. सो एक तर तुमी गव्हर्नराक मेळ्ळे. नेक्स्ट तुमचे स्टेप कितें आसतले? कशा तरेन आसतले? गोंयान किंवा गोंयच्या भायर सुद्दां जर तुमचे लिडरशीप आसा तांचे कडेन उलोवप चालू आसा कितें आसा? आमचे देशव्यापी हो आंदोलन आसा. आमकां न्याय जाय. आमी राहुल गांधीन पयलींच सांगलां की आमकां ह्या स्टुडंट्साच्या इश्यूचेर पॉलिटिक्स करपाचें ना.
जेन्ना तो स्टुडंट्सां वचोन मेळ्ळो पयर कोटा मेळ्ळो तेजे नंतर देवभूमी गेलो तो उत्तराखंडाक थंय ताणें सांगलें आपूण हांगा पॉलिटिशियन म्हणून येवना आपूण हांगा देशाचो एक नागरीक जबाबदार नागरीक आनी शिक्षण क्षेत्रांक एक ट्रान्सफॉर्मेशन येवपाची गरज आसा ट्रान्सपरन्सी येवपाची गरज आसा आनीक अकाउंटेबिलिटी येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर एक नवी पद्दत येवपाक जाय जेचेर आमच्या देशाच्या भुरग्यांचो विश्वास आसतलो की हे एग्जामीक आमी आन्सर करतात ते आमकां योग्य न्याय मेळटलो कैलाश बाब आता म्हाका दिसता की ऑलरेडी एक अल्टिमेटम दिल्लो की जो कमेंट नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी काल मारिल्लो आसा ताजेर एज अ पार्टी नेक्स्ट स्टेप तुमकां कितें दिसता कितें करतले आनी कितें आसपाक जाय? Party will jointly we will meet and we will take a decision on what is the future steps. But one thing I want to say, which I'm highlighting every time, and you will see it in events which we have seen across the years, across the months. BJP, like Hitler, does not like dissent. Please understand this. BJP, like Hitler, does not like dissent. फकत ऑपोजिशन डिसेंट कोत्ता म्हूण तांकां बॉल लागना म्हूण तें न्ही तुमी पळय व्हिडिओ ऑफ देअर मिटिंग्स बीजेपी मिटींग कार्यकर्ता मिटींग तुमी पळयलें मध्य प्रदेशाक कितें जाल्लें तें एकलो कोण उठलो हांव ना सवाल तेगे प्रश्न बरो आशिल्लो जाल्यार समटायम्स एक मिटिंगा इवन इन आवर काँग्रेस हावस कोणाक प्रश्न उठयता आनी बरे प्रश्न थर्ड पार्टी आमचे चिंतू जाता. Everybody may not like the question, but we are, as a Congress party, we are open to anybody asking a question, however, sharp it may be, however stinging it may be. But BJP, तू उब रावलो जाल्यार तुका प्रश्न विचारपाक 3-4 लोक येतात आनी तुका हॉलाचो भायर पुश करतात. तुम्ही पळयला इंदोर तो स्टेजीर हाडलो त्या स्टेजीर वयर वचोन ताका उडयलो भायर. आतां हे भितर तेंगे भितर मिटिंगा जात जाल्यार भायर तेंच्यांनी कितें आसतलें. बीजेपी डज नॉट लायक डिसेंट इज अगेन दॅट्स अ फंडामेंटल रायट आनी आमी प्रोटेस्ट करतात कित्याक? इट इज अ प्रोटेस्ट फॉर द फ्युचर ऑफ द youth. You say the youth are the future of a nation and we are fighting for that. We are not fighting just politics, it is for the future. So why are the BJP people getting upset? Why are the BJP youth coming out on the streets? Go and attack your government. Go and attack your people who are depriving you of jobs, depriving you of educational opportunities. Kita third party exam marks मेळना जाल्यार you don't get entrance in good colleges, good institutions. So this is the racket which is going on. And this racket has started ever since the NDA government, the BJP government came in Delhi. And they made this central government examination. It was AIPMT before. And then came NTA, all unregulated, non-statutory bodies, and totally, therefore, it is totally under the HRD ministry, which is the education minister, which is Dharmendra Pradhan. The buck stops there at his door. And therefore, we have simply asked this, that he should accept a moral responsibility and he should resign from that ministry so that the way is clear for an honest, impartial, and independent investigation, inquiry, so that truth can be coming out, so that future of more children is not destroyed or spoiled. लास्ट प्रश्न सुनील बाब आता सद्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी युथांचेर आसा कारण तुमी सुद्दां युथान बरोबर काम केल्लें आसा अर्चितानूय काम केल्लें आसा. हो जो मुद्दो आसा तशेंच गोंयचे आनीकूय मुद्दे आसतले आनी यूथ सद्या फुडें सरता. हो जो मुवमेंट आसा तो खूब फुडें वयतलो आनी एक चेंज दिसती पडटलें कितें दिसता? पळय आज जबाबदारी युवकाचेर आसा कित्याक तांचे स्वताच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा. काँग्रेस पार्टी म्हणून आनी स्पेशली स्टुडंट्स मुवमेंट यूथ मुवमेंटान लागच्यान काम केल्ल्या कारणान आज जे कितें चल्लां तें पळोवन पयलीं म्हणल्यार खूब वायट दिसता आनी अपेक्षाय दिसता की आयचे युथान आपलो आवाज उठोवपाची गरज आसा, प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमी पळयलां की जेन्ना यूथ सरकाराक क्वेश्चन विचारता, जेन्ना यूथ सरकाराक अकाउंटेबल धरता तेन्ना सरकार ताजे कडल्यान पळ काडूंक शकना. कितलोय प्रयत्न करूं पळ काडपाची पण ते पळ काडूंक शकना. खंय ना खंय तांकां मारते घेवचेच पडटले. त्या खातीर आज जे सरकाराचें हें स्ट्रॉंग रिएक्शन चालू जालां तें रिएक्शन हें म्हाका दिसता गोंयानूच न्हय पण देशभर एक वेगळे तरेची क्रांती घडोवन हाडटली. आज गोंयांत जेन्ना युवक मोठ्या संख्येन भायर आयले ते युवक कितें बीजेपीचे कार्यकर्ते सामोसा खाया बटाटे वडे खाया तसले येवन नासले. ते स्वता जावन आयिल्ले. ते कित्या खातीर आयिल्ले? ते प्रश्न विचारपाक आयिल्ले सरकाराक. ते स्वताच्या फ्युचरा खातीर आयिल्ले.
कित्याक आजचे युवक, आजचे जे विद्यार्थी आसा, स्टुडंट्स आसा, दे आर द फ्युचर ऑफ अवर कंट्री, दे आर द फ्युचर ऑफ अवर नेशन. एंड इफ we are unable to protect their future, then the nation's future is in danger. Today everybody has realized that the way the country and the nation is being taken and driven by RSS led BJP government headed by Narendra Modi at the center, we are heading towards total destruction. And everybody has realized it over a period of time, and they are now started to question the government. Even गोंयान आम्ही मागणी करता की युवकांनी हे सगळी परिस्थिती पळोवन मोठ्या संख्येन भायर येवपाची गरज आसा आणि प्रश्न सरकाराक विचारपाची गरज आसा. बीजेपीक चूक मागपाक लावपाची गरज आसा, कित्याक हो प्रश्न फक्त नरेन सावयकरान तांकां टर्मायट म्हणपाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा जे युवक आपल्या हक्का खातीर सरकाराक प्रश्न विचारता, जे युवक आपल्या फ्युचरा खातीर आपलो आवाज उठयता, एक पिसफूल प्रोटेस्ट करता, तांकां एक टर्मायट, एक किडे म्हणून जेन्ना एक एज्युकेटेड, हायली एज्युकेटेड एक्स मेंबर ऑफ पार्लमेंट आणि बीजेपीचो टॉप पोझिशनाचेर असलेलो व्हायस प्रेसिडेंट स्टेट असलेलो जर एक व्यक्ती हे जेन्ना सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करता, जाल्यार हो एक इंडिव्हिज्युअलाचे स्टेटमेंटा पुरते मर्यादित उरना. ही बीजेपीची आणि ही RSSची विचारधारा जी ताणें उलोवन दाखयल्या, आणि ती विचारधारा हरोवपाची गरज आसा, ती विचारधारा डिफीट जावपाची गरज आसा. जाल्यारूच म्हाका दिसता विद्यार्थी चळवळी फुडें सरतली आणि विद्यार्थ्यांकूय न्याय मेळटलो. त्या खातीर गोंयच्या युवकांनी मोठ्या संख्येन येवचे आणि सरकाराच्या विरोधात प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा. आमचो पाठिंबो तांकां आसतलोच. आणि आमचे गिरीश बाबांनी सांगलेले प्रमाणे, आमचे कालोश बाबांनी सांगलेल्या प्रमाणे, आमी स्टुडंट इश्यूचो केन्नाच राजकारण करूंक ना, केन्नाच ते पॉलिटिसायज करपाक वचूंक ना. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी सुद्धा ते पॉलिटिसायज करपाचो कसलोच हे घेनासतना एक डिबेट जावची, हेल्दी डिबेट जावची म्हणून थंय गेल्लो. आणि राहुल गांधीत कित्याक, दुसरो समाजवादी पार्टीचे लिडर असले थंय. सो ऑपोजिशनाच्या लिडरांक जेन्ना दिसलें की हें कितें घडटा तें चुकीचें घडटा म्हणून ते प्रश्न विचारपाक गेले न्हय. सो बीजेपी फक्त देशभक्त आणि तांकां प्रश्न विचारता ते सगळेच जाण कोण देशद्रोही, कोण एंटी नॅशनल, कोण टेररिस्ट, कोण ट्रेटर, अशें कशें जावंक शकता? अशें जावंक शकना न्ही, ही डेमोक्रेसी. जाल्यार हाजे फाटभुंयेचेर आज गोंयच्या युवकांनी मोठ्या संख्येन भायर सरून सरकाराच्या विरोधात प्रदर्शनूय करून तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमचो फाटिंबो तांकां आसतलोच आमी सांगलेल्या प्रमाणे. आणि कसलोच पॉलिटिकल हे करनासतना हो भुरग्याचो मोमेंटम म्हणून, युवकाचो मोमेंटम म्हणून, स्टुडंट्साचो मोमेंटम म्हणून फुडें वचपाची गरज आसा. आयज सांजचे 5:30 म्हाका दिसता कॉल केल्ले आसा. स्टुडंट्सांनी खूब जाणांनी कॉल केला. इट इज नॉट बिलोंगींग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. वी हॅव एक्सटेंडेड अवर सपोर्ट टू द वॉइस ऑफ द स्टुडंट्स. सो आयचे हेजेर अराउंड एक 8 ते 10 मुद्दे आशिल्ले. तुम्ही जो मेमोरंडम दिला तितून 8 ते 10 पॉयंट्स आशिल्ले. हय, बरोबर. आमी सांगलेल्या प्रमाणे तातूंत एक मेजर मुद्दो आसलो तो म्हणल्यार पेपर लीक एकदां जावंक ना, कंटिन्युअसली जाला. कितल्याशाच भुरग्यांनी सुसायड केल्या आणि गोंयान सुद्धा सुसायडीची घटना जाल्या. जाल्यार अकाउंटेबिलिटी फक्त ऑफिसरां पुरती तारण आसतना ती HRD मिनिस्टरान जबाबदारी घेवन HRD मिनिस्टरान राजिनामो दिवपाची गरज आसली. दुसरो मुद्दो निर्माण जालो जेन्ना हे स्टुडंट्स, हे युवक पिसफुली प्रोटेस्ट करताले, आपले प्रश्न विचारपाक, आपलो आवाज उठोवपाक. तांचेर जसो इनह्युमन अटॅक केलो, पुलिसूय यूज केले आणि सिव्हिल क्लोथ्सांनी आमकां हाजे इन्फॉर्मेशन पावला प्रमाणे ते बीजेपीचे कार्यकर्ते, RSSचे कार्यकर्ते असले ज्यांच्यांनी मारून तांचे तकल्यो फोडल्या भुरग्यांच्यो. त्याच प्रमाणे तूं विज्युअल्स चेक कर, व्हिडिओज चेक कर. लेडी प्रोटेस्टर्स असली, वुमन्स, गर्ल स्टुडंट्स असली, तांकां लिटरली मॉलेस्ट केल्या. तो दिल्ली कॅपिटल रिजन, नॅशनल कॅपिटल NCR जे आसा, हें अमित शहाचे अंडर आयिल्ल्या कारणा खातीर लॉ अँड ऑर्डर आमी होम मिनिस्टर अमित शहाचे रेजिग्नेशन तातूंत डिमांड केला. तिसरो मुद्दो आसा की जे भुरगे प्रोटेस्ट करताले तांचेर केसी लायल्या, सिरियस ऑफेन्स तांचेर घाल्या. ह्यो सगळ्यो विड्रॉ करच्यो म्हणून केसीस डिमांड केला. त्याच प्रमाणे आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन जी मागणी केल्ली की प्रधानमंत्र्यान ही सगळी परिस्थिती जी निर्माण जाल्या, कित्याक खूब तेंप जालो हो प्रोटेस्ट चालू आसा, खूब तेंप जालो अकाउंटेबिलिटी मागताली, HRD मिनिस्टरचे रेजिग्नेशन मागताले, कांयच ती स्टेप घेनासलेल्या कारणान आज हे सिट्युएशन इतले ग्रेव जावन आज हांगा पावला. हाका जबाबदार कोण आसा? हाका जबाबदार कुंभकर्ण कसो न्हिदलेलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसा. म्हणून ताणें हे सगळे सिट्युएशन घडपा खातीर चूक मागपाची देशाची गरज आसा म्हणून एक मागणी आसा. आणि मेन जो शेवटची मागणी आसा ती आमचे देश हो डेमोक्रेटीक रिपब्लीक असल्या कारणान जे कितें जाता तें लेजिस्लेटिव्ह आणि पार्लमेंटाचे थ्रू जाता, कायदे जाता, डिबेट जाता, डिस्कशन जाता. म्हणून एक हे एंटायर सब्जेक्टाचेर डिटेल्ड हेल्दी डिबेट पार्लमेंटान जावची ही मागणी केल्या. सो हे आशिल्ले आमचे अनिल कोटणकर बाब आणि तांच्यांनी आयज मेमोरंडम सबमीट केल्लो आसा. गव्हर्नराक काल राती तांच्यांनी मशाल रॅली काडिल्ली आणि गव्हर्नराक मेळपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आणि आयज ह्याच फाटभुंयेचेर तांकां सकाळी टायम दिल्लो गव्हर्नराक
घेवपाचो तुमकां तुमच्या म्हायती खातीर सांगपाक सोदता तुमी जे आतां जॉयन जाल्यार लायव्ह तांच्या खातीर काल सांजे LOP हांकां डिटेन केल्लो जे प्रधानमंत्रीचे आवास आसा ताच्या भायर तांच्यांनी धर्ना दिल्लो आणि ताच्या उपरांत जे डिटेन केल्या उपरांत आमचे नेशन वायड आमकां पळोवपाक मेळटले वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तातूंतलोच एक भाग आमकां गोंयांत सुद्दां पळोवंक मेळटले आणि ताच्या फाट गोंयचेर आयज मिटींग जाली एक मेमोरंडम सबमीट केलो आसा गव्हर्नराक फुडली अपडेट आसा कितें ते आमी नेमके तुमचे कडेन घेवन येत रावतले पळयत रावात गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.